रिटर्न चार्जीस ॲड जाल्ल्यान भाडी मारतल्या टॅक्सीवाले गिरायका कडल्यान चड चार्ज घेतात अशें दिसता। प्रत्यक्षात हे रिटर्निंग चार्जीसाचो तातूंत आस्पाव आसता हें मतींत घेवंक जाय। सुदीप तामणकरान दर वाडीचें कारण सांगलां। त्याचबरोबर माविनाची तळीरामांक टॅक्सी सेवेची आयडिया घेवन सुदीपान माविनाकूय धुवन काडला। ऑल गोवा प्रायव्हेट बस ओनर्स असोसिएशनाचो सरचिटणीस सुदीप तामणकार सांगता, पणजे सावन एक भाडें एअरपोर्टार घेवन गेलो, गिरायकाक ड्रॉप केलो आनी परत पणजे आयलो, तातूंत अर्दो चार्ज लागता। देखून टॅक्सीवाले चड भाडें घेतात अशें दिसतात। मिडियाच्या प्रश्नाक ताणें दिल्ली जाप आयकात। सगळ्यांत चड चार्जीस आसा तेजेर तुवें कशें म्हणटलो? म्हाका दिसना गोंयान चड चार्जीस आहा म्हणजे कित्याक गोंयान जे पळय चार्जीस काडटा, नोटिफिकेशन काडटा, तितून आतां म्हणजे तुका पणजेच्यान व्हरोन एअरपोर्टार सोडलो न्हू जाल्यार ते वयता ते चार्जीस आनी ताका येवपाचे रिटर्न फेर पळय आहा ते हाफ ताका एड केल्ले आसता, म्हणून तुका ते चार्जीस चड दिसतात। मुंबय कितें जाता, तूं एअरपोर्टा वरसून खंय गेलो, समजा कुर्ला गेलो जाल्यार तुका तितलेच चार्जीस फारीक करचे पडटा, कित्याक ताका कुर्लाच्यान सायनांक भाडें गावता, सायनांकच्यान परत कुर्ला येवपाक भाडें मेळटा। अशी तेंची सर्कल थंय भोंवत आसता दिसभर। तेच जर ॲप आनी अशें आयले जाल्यार तांकां थंयसून एक भाडें आनी येताना दुसरें भाडें अशें मेळना? सांगलें न्हू हांवें, मेळना। पणजेच्यान पालोले जर गेलो कोण टॅक्सीवालो घेवन जाल्यार ताका पालोलेच्यान परत पणजे येवपाक 4 दीस न्हिदपाचो देणी थंय। टॅक्सीवाल्यांक वेट करचो पडटा। हो वेट कितलो वेळ, कितलो दीस करपाचो हें विचारतना सुदीप तामणकारान माविनाची धुलाय केली। माविनाक तो विचारता, एकलो पिवन गेल्या उपरांत एखाद्या बार्रात कोणूच तायट जावंक ना जाल्यार फुडलो तळीराम मेळसर टॅक्सीवाल्यांनी कितें जळारां मारत रावपाची? मोवीन आतां पळय स्टेटमेंट करता, कितें म्हणून सांगता तो बारवाल्यान म्हणटा तो व्हरोन घरा पावपाचो, म्हणजे बारवाल्या कडेन तो पियातलो 200 रुपयाचे आनी 1000 रुपयाची टॅक्सी करून बारवाल्यान पिवपाचो, तसो हो प्रकार जालो। मागीर पालोलेच्यान ताका थंयसर रूम बीम करून मोविनान दिवचो पडलो 4 दीस रावपाक, दुसरें परत भाडें मेळासर। गोवा 365 खातीर अमर चावरिया।